बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाड भावा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां कुरपेन भरलेलो दीस आवंडेता. स्तोत्राचें पुस्तक 5वो आवेसवोर 3री वोड आमकां सांगता, तुकाच हांव प्रार्थना करतां सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय. देखून सकाळीं म्हजी मागणी तुजे मुखार घालतां आनी तुजेर दोळे लावून रावतां. मोगाच्यानो, आमच्या सोडवणाराचेर दोळे लावून आनी संतोसाच्या उलासांनी मागण्यांत वेळ सारूंक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाड जेजू, ह्या पवित्र साक्रामेंता वरवीं तूं आमचें मोदें हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. जेजू, तूं जिवो देव. जेजू, तूं सोर बोलिश्ट. जेजू, तुजें नांव व्हडतें. जेजू, तूं पवित्र देव. जेजू, तूं तारण दितलो देव. जेजू, तूं सोडयतलो देव. जेजू, तूं सुटका दितलो देव. जेजू, तुजे असलो आनीक देव ना म्हूण आमी मानून घेता. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगले काल्तिकायेन, सगल्या भावार्थान आमी जेजूक नमस्कार करुया. आनी गीत घेवुया R4 पेज 176. बापाच्या एकल्याच पुता, सोर्गीच्या बोलिश्ट राजा, स्वर्गांतल्यान देवून आयलाय, संवसारांत माटोव घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. वाट सुर्यांक स्वर्गार रस्त्यार, बुकेचे सोंपले सुस्कार. उंड्याचे घेतले रोपणे, जालोय तूंच जेवण आमचें. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो
तुका दिता दादोशी बावा मोदे जाता तोर काळीज तुझे हांगासोर तुझे सोशी मोरगोटात काळजां आमची नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. विशय देवाक मानवतोली मनशां सासनीक जिवीत भोगतोली. मोगाच्यानो आमी जेजू मुखार उबी रावूंक परती न्हय. आमी गोडेचे गोडे चुकतांव काला पडटांव आनी दोर्नीर शेवटतांव. आमी ओस्कोत दोनया आमची काकलूत कोर. मोजी काकलूत कोर देवा मोजी काकलूत कोर. म्हजो आत्मो तुका शेरोना येता. मोडून तोडून उडयता तसलें हें तुफान सोंपोसोर तुज्या पाकोट्याचे सावळेंत हांव आसरो घेतां. देवाक म्हाका सदांच बरें केल्ल्या बोव वर्त्या देवाक हांव उलो मारतां. स्वर्गार तावन तो म्हाका आदार धाडूं आनी सोडूं. म्हज्या आंगार पडटल्यांक तो लोचयेक घालूं. देव आपलें विस्वाशीपण आनी मोग दाखोवं. मनशाच्या भुरग्यांक गिळटोल्या शिवा मोदें पडला म्हजो जीव. बाल्या बाणा सारके ताचे दांत जीब म्हणल्यार पाजलोली तलवार. उंच मोडबा वयर तुजें दर्शण दी देवा. सोगले प्रितुमेर फांकोय तुजी मोहिमा. म्हज्या पावलांक ताणी झाड मांडलां. कोश्टांनी म्हाका चेपलो. म्हजे वाटेर कोणलोल्या फोंडांत तेच बाबडे पडले. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानांक गायोना करतलो. स्तोत्रां गितां रोचतलो. आत्म्या म्हज्या जागो जा. किन्नोरी सितारां जायात जागी. फांत्याक कोरता जागे. पोरजां मोदें दुनिया तुका वाखाणटलो. राष्ट्रां मोदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मोडबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पुर्यांत चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मोडबा वयर तुजें दर्शण दी देवा. सोगले प्रितुमेर फांकोय तुजी मोहिमा. आमचो देव काकलुतसार तसोच मोगाड. ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. तर ह्या आमच्या मोगाच्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया. आमच्या जिविता पासत आमच्या घोराब्या पासत आमच्या समुदाया पासत आमच्या यादनिका पासत ह्या वेळार आतां आमी देवाक दिनवासुया.
आनी गीत घेवया E7. आमी 6 श्लोक गायतले. कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूच्या मोगाची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूच्या मोगाची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूचे पोदवेची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूचे पोदवेची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूच्या राजाची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूच्या राजाची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूचे कुडीची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूचे कुडीची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूच्या रोगताची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूच्या रोगताची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूचे मायेची कोरात वाकाणी कोरात दिन वासनी जेसूचे मायेची. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 4:12 वोड आमकां सांगता. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट. तर हींच चिंतना आमच्या मनांत घेवन तें देवाचें उतर आयकूंक आनी भावार्थान तें मानून घेवंक सगलीं उबीं रावया. मातेवाचें शिव वर्तमान 26 30:1 ते 40:8 वोड. जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गंवडी शेळयांक आनी बोकट्यांक कुशीन कुशीन काडटा तसो तोय सगल्या राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतोल्यानो येयात आनी संवसार रचलोल्यांक तुमकां तयार केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवूंक वाडलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें. हांव वाडसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें.
पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोनकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जाबाब करून विचारतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पडयोवन जेवूंक दिलें? तानेल्लो पडयोवन तुका पिवूंक दिलें? केन्ना म्हूण तुका वाटसूर कसो पडयोवन आमगेर बिराड दिलें? विंगडो पडयोवन तुका न्हेसूंक दिलें? आनी तूं पिडेंत वो बोनकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलो? आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटालो, हांव तुमकां सोत सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणां मदल्या एकल्याक जें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्या न्हू, देंवचाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे तावन कडसरून वचात, कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवूंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत आनी बोनकोणींत पडलोलो पूण तुमी म्हाका भेट दिली ना. त्या वेळार ही ताका जाबाब करून विचारतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोनकोणींत पडलोलो पडयोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक मदल्याक एकल्याक तुमी जें करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. आनी ही सासणाची कास्तीक वेतोली, पूण देवाक मानवलोली मनशां सासणीक जिवीत भोगूंक वेतोलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाक मानवतोली मनशां सासणीक जिवीत भोगतोलीं. ह्या आधुनीक काळार आमकां जायत्यो सोंपेपणां मेळटात. आमचीं कापडां धुयतलीं जाल्यार आमकां हातान धुवचे सुवातेर वॉशिंग मॅशीन आसा. एक जेवण रांदतलो जाल्यार जोडो घालून उजो पेटोवचे सुवातेर गॅस आसा, जाचेर आमी सोंपेपणी गॅस ऑन करून रांदतांव आनी आमचें जेवण बेगीन जाता. आनी असल्यो जायत्यो सवलती आमकां मेळटात. इतल्यो सवलती मेळ्ळ्या आसतनाय आमी देवाक मानून घेवंक, देवाचो भावार्थ वाडयतल्यो रितींनी वांटो घेवंक आमी खूब फाटीं उरतांव. आमी संवसारी वस्तूंनी गूल जातांव आनी जेन्ना आमचेर मारेकार वायट येता तेन्ना देव मंदिरांत देवाक मेळूंक येतात, तेन्ना दुकांनी रडटांव. आमच्या जिवितांत असलें आमी अनुभवलां काय? ह्याच काकलुतीच्या मनान ह्या नियाळाक गीत घेवया. I-28.
सोगले तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता सोगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे वोकोत दिता ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकारातोय ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकारातोय जिवीत तुझे कोरेत देड्यांनी बोरीत वेता जीव नवो बळ नवे तोरनी पिराय परतता ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकारातोय ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकारातोय उदेतियोस्तो ते जितोली पोयसू पोटा तितोली पोयसू आमची पातका काडून उडोयता ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकारातोय ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकारातोय बापूय सोसो बाळा कोण वाळायेन वागोयता आपणाशी येतल्याची परमेश्वर दया कोरता ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकारातोय ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकारातोय लेवी शास्त्रांत आमकां मेळटा कशे तरेन सर्वेस्पोर देव मोइजेसा लागीं मागता पोरजेक पवित्रपणान जिवंक संवसाराक नाकारून आपल्याशी परतून येवंक आनी बोगसणे मागूंक सगल्या तरेच्या वायटांतलीं पयस रावूंक कुड्ड्या देवाक ना बोजूंक फोटी मारूंक न्हय ओनीत ना करूंक पूण आपले दा उपदेश पाळूंक जीं कोण देवाचे उपदेश पाळून दुसऱ्याचें बरेंपण पळयतलीं आनी दुसऱ्यांक बरें करूंक शिकयतलीं तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें आमी दुसऱ्याचें बरेंपण पळयता काय
दुसऱ्यांक बरें करूंक आमी वावुरतांव काय? दर एका दिसा देवाक ओदीक आनी ओदीक मानवलोली जावंक आमी प्रयत्न करतांव काय? हेंच मोन घेवन आमी देवाक मानवलोली जावंक दुसऱ्या सोवें बरें करूंक वावुरतेलीं मनशां जावंक कांय आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जाबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतांव तुका. म्हणुया, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतांव तुका. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्पांक, पाद्रींक आनी माद्रींक जेजूचे बरें गोवाय कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जाबाब, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतांव तुका. आमच्या घोराब्यांत आमी देवाक मानवलोली मनशां जावंक बोगसोण्याचें काल्तिकायेचें काळीज आपणावंक बापाचो आदार मागुया. जाबाब, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतांव तुका. आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक पवित्र आत्म्याच्या बोडान जिवितांत येतोल्या आव्हानांक फुडो करूंक बापाचो आदार मागुया. जाबाब, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतांव तुका. जायत्या आमच्या घोराब्यांनी कुड्ड्या देवांची पुजा आमी करतांव आनी त्याच वेळार आमकां दिसता आमचें सगळें बरें वेता म्हूण. पूण कांय दिसांनी आमकां गमून येता की एकूच देव आमचो पोदवेदार म्हूण. आनी त्या वेळार आमी चुकतांव आनी देवा ताईं रोडटांव. हें मोन आमच्या घोराब्यांनी आसा तें आमी फिस्कुटावून उडोवंक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमकां बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतांव तुका. आमच्या पिडेस भावा भयणांक कोश्टां दुखी वेळार जिवीत फुडें व्हरूंक जायतें सोंसचें पडटा. ह्या वेळार आमी देवाक चिटकून रावून देवाचेर विस्वास दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जाबाब, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतांव तुका. आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. जाबाब, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतांव तुका. आनी सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.